विरोधक एकठांय येवन आमीच जिखता बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष तानावडेचो दावो दरेक बुथावेल्यान मोदीचो संदेश 6 मार्चाक मोदीचो बायलांकडे व्हर्च्युअल संवाद। टॅक्स खात्यान 16,412 लाभार्थ्यांक दिले 48 कोटी 50 लाखाची कर माफी। व्यापाऱ्यांक वन टाइम सेटलमेंट लाव थकायेक निमाणी तारीख 7 मार्च। सुधारित ईव्ही सबसिडी स्कीम चालीक 2 व्हिलरिंग 15,000 मेरेन, 3 व्हिलरिंग 60,000 मेरेन, 4 व्हिलरिंग लाखा मेरेन सबसिडी ऑगस्ट 2022 सावन गाडयो घेतिल्ल्यांकूय लाव। नव्या होमगार्डांक 3 वर्सां उपरांत पुलीस जावपाची संद। सर्व्हिसीची 3 वर्सां पुराय केल्या उपरांत पुलीस रिक्रुटमेंटात 10% आरक्षण। मुख्यमंत्र्याची घोषणा। वेचणूक ड्युटेक लागून कूळ मुणकार केशींक कळाव। शेनवाराय काम करून करतले क्लियर। मंत्री बाबूश म्हणटा सोनसड्याचो विषय सुट्टा। मडगांव पंचायत चलो अभियान। 7वो वेतन आयोग लागू करात। 2016 सावनची थकबाकी दियात। 7 दिसां भितर निर्णय घेयात नाजाल्यार 21 दीस आंदोलन। गोवा डेरी कर्मचाऱ्यांची सरकार डेरी व्यवस्थापनाक शिटकावणी। म्हाड्डोळा जायांचे मळे राखून दवरचे। जायांक जीआय टॅग दिवचो फातोड्ड्याचो आमदार विजयाची मागणी। अल्पवयीन चलयेचे अपहरण आणि बलात्कार प्रकरणात कोलवा पोलिसांनी बेळगावच्या प्रशांत वस्तवडकराक केली अटक। आरोपी पीडित चलयेचे अश्लील फोटो क्लिक करून करतालो ब्लॅकमेल। भारताची जीडीपी वाढ तिसऱ्या तिमाहीत 8.4% मेरेन। चालू आर्थिक वर्सा सरासरी 7.6% वाढपाचो अदमास। जीडीपी वाडटा अदमासा परस चड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सगळ्यात पॉवरफुल भारतीय। अमित शहा दुसरो सरसंचालक। मोहन भागवत तिसरो। चौथो सरन्यायाधीश चंद्रचूड पहिले 10चे वळेरेंत बीजेपीचे फुडारी। संदेशकाली बलात्कार प्रकरणाचो मुखेल दुबावीत शहाजन शेखाक बंगाल पुलिसांनी धल्लो। कोर्टान दिला 10 दिसाची पुलीस कस्टडी। 6 वर्सां खातीर टीएमसींतल्यान निलंबीत। हिमाचल विधानसभेत सुकू सरकार साल्वार करूक 6 काँग्रेस आमदारांक केले अपात्र। राज्यसभा वेंचणुके वेळार क्रॉस वोटिंग केल्ल्या उपरांत कारवाय। बीजेपीचे 15 आमदार निलंबीत। मध्य प्रदेशात पिकअप परतली। 14 जाण सोपले, 21 जखमी। फामिलीक मध्य प्रदेश सरकारान 4 लाखाची मजत केली जाहीर। वाघांच्या जातीच्या सांभाळा खातीर केंद्रीय मंत्रिमंडळान आंतरराष्ट्रीय बिग कॅट अलायन्साक दाखयलो बावटो। 5 वर्सां खातीर 150 कोटीचे बजेट। सेमीकंडक्टर उत्पादनाकूय मान्यताय। 1993च्या लखनौ, हैदराबाद, कानपूर, सुरत आणि मुंबई सिरियल बॉम्ब स्फोटातलो आरोपी अब्दुल करीम तुंडाक टाटा कोर्टान 30 वर्सांनी निर्दोष सोडलो। बॉम्ब तयार करपी म्हूण आशिल्ले आरोप। यूपीचे नोएडा 4 कॉलेजींतल्या चलयांनी इश्टांचो घुसमटावन केलो खून। बॉडी पुरली शेतात। पार्टीच्या वेळार जाल्ली झगडी। 3 दुबावितांक अटक। एकल्याच्यो फुज्ज्यो। विजा आणि पासपोर्ट करतले रद्द। हरियाणा पुलिसांची शेतकारांक शिटकावणी। पाकिस्तान दुस्मान देश। भारतीय जनता पक्षा खातीर आमचे खातीर न्ही। कर्नाटका काँग्रेसीचो आमदार बीके हरिप्रसाद ठाम। इंटेल इंडियाचो भारताचो आदलो मुखेली अवतार सैनिकाक अपघात। नवी मुंबईत सायकल चलयतना कॅबाचो धक्को। ड्रायव्हर फुज्जो। सुप्रीम कोर्टान वेदांता तामिळनाडूचो तुतुकुडींतलो स्टेरलायट कॉपर प्लांट परत सुरू करूंक परवानगी न्हयकारली। कोर्टान याचिका मारली भायर।